पाठ 11 आमची कामां आमीच करुया. मदले सुटयेंत साहिल आनी राहुल वर्गांत वाद घालतात. साहिल: राहुल, कितले कागदा कुडके रे तुज्या पांयां कडेन? हें वर्तमान पत्र तुवें पिंजलां मरे? वयल्यान तो कोयर तुवें हांगा आनीक कित्याक उडयला? राहुल: कोणें सांगलें तुका हांवें कागदां पिंजलां आनी कोयर हांवेंच उडयला म्हण? मेलिसा: हांवें पळयलां तुका कागदां पिंजून कोयर वर्गांत शिवरीत नाचतना. साहिल: ताची सदांचीच संवय ती. कोयर करता आनी हाच्या ताच्या बांका कडेन हाडून उडयता. निवळ करपाक सांगल्यार मात सदांच नवीं नवीं निमतां सांगता. तरेतरेचीं फालां करता. निशाद: हय रे साहिल, सारकें तुजें. राहुल: तूं आपलें काम सारकें करना तो करना. वयल्यान देविदास भाईचें काम कित्याक वाडयता? राहुल तिडकीन: हांवें कोणाचें काम वाडोवंक ना. सफाई कामगाराचें काम नितळसाण दवरप न्हय तर? हांवें म्हजें कामच केलां. म्हाका नाका तें पेपर कोणें पिंजतलो. तुमी मरे स्वताक चड शाणे आनी निवळ समजतात. रेहाना: राहुल, तूं बेश्टोच तापार जाला. आमी आपणाक शाणे समजनात रे बाबा. आमी फक्त वर्ग निवळ दवरूंक देविदास भाईक थोडी मजत करूंक सोदतात. साहिल: तो पळय, देविदास भाई येता. एका पांयान दुबळो आसून लेगीत तो आमची शाळा निवळ दवरता. देविदास भाई: आज खेळ बीळ काय ना रे? आनी इतलो बोवाळसो कित्याक तुमचो? राहुल उर्मटपणान: पळयलें मरे, हाका आनी खेळ खंयचो? ते ओगीच ताणशेतात. देविदास भाई: आरे पूण हो इतलो कोयर कसो पडलो हांगा? कोणें केला तो? निशाद: आनी कोण आसतलो? सदचे वरी राहुलच तो. कोयरा डब्यांत उडय म्हणल्यार वयल्यान ना उडयना म्हणटा पळय. निका: सरान सांगत पासून आमी आमचो सगळो कोयर सदांच डब्यांत घालतात. तूं जाणा न्हय देविदास भाई? देविदास भाई मोन्यांनीच सान मारून कोयर एकठांय करता आनी तो कोयर डब्यांत घालून पांय ओडीत घेवन वता. साहिल: पळयलें मरे राहुल, देविदास भाईच्यान एका पांयान सारकें चलपाक पासून जायना, तरी लेगीत शाळेंतले नितळसाणीचें सगळें काम तोच करता. निशाद: पांय असगत आसून लेगीत देविदास भाई आपलीं कामां आपूण वेवस्थीत करता. अशें आसतना धडधाकट आसून आमी आमचें काम कित्याक करचें न्हय? मेलिसा: सारकें तुजें. निशाद: सरान सांगिल्लें याद आसा वो ना तुका राहुल? सगळीं सांगातान: जो आपलें काम आपणें करून हेरांकूय ताकता तितलो आदार करता तोच विद्यार्थी व्हड जातरीच बरो नागरीक जातलो. राहुल खालत्या तोंडान: हय, खरें तुमचें. चूक जाली म्हजी. हांव परत केन्नाच खंयच कोयर करचो ना. म्हजो वर्ग, म्हजी शाळा, म्हजें घर आनी सोरभोंवतण हांव सदांच नितळ दवरतलों. ल्हवूच फाटल्यान येवन उबो रावन आयकुपी सराच्या मुखामळाचेर मंद हांसो फांकता. सर: शाब्बास भुरग्यांनो, तुमचो म्हाका अभिमान दिसता. राहुल तुकाय शाबासकी. आपली चूक तुवें वळखली. जो चूक मानून घेता तोच सुदारता आनी फुडें सरता. याद दवरात, फकत सरभोंवतणच न्हय तर तुमचें मनय नितळ दवरात. राग, दुस्वास सोडून राहुलाक माफ करात आनी सगळीं माये मोगान रावात. सगळीं: हय सर, आमी ताका केन्ना माफ केलो. न्हय रे राहुल? चल या मैदानार. आतां खेळाचो तास आसा.